जून ते सप्टेंबर पर्यंत तर खणपाक बंदी आसता। दर वर्सा कलेक्टर हेचेर बंदी घालता। तरी आसतना आता पावस तेकला आसतना हे परत काम चालू करून आमकां फोंडेकारांक आनी सगळ्यांक जो रस्तो वापरता तांकां त्रास करपाचें कारस्थान हे सिवरेज कॉर्पोरेशन फाटलीं 6 वर्सां जालीं करीत आसा आनी ह्याय वर्सा आमकां हे त्रास परतूय भोगचे पडटले। की सिवरेजाचें काम तुमी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करा। तुमी हे मेस केलाच, तुमी हो व्हडलो घोटाळो केलाच। हे 400-450 कोटीचें काम आशिल्लें तिनूय प्रोजेक्ट धरून म्हाका दिसता हें परत पळोवन आतां 600-700 कोटीचेर पावलां आसतलें। फोंडेकारांक सांगपाक सोदता हांव की फोंड्यान एकूय सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट येना। तुमकां पळय जी आश्वासनां दिल्लीं की फोंड्यान 3 सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट येतले, फोंड्यान एकूय सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट येना आनी फोंडेचो सगळो सिवरेज सद्या कोवळ्या व्हरपाचें कारस्थान चालू आसा। कोवळेचो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हो सामको बारीक आसा, जो फूल फोंड्या खातीर कॅटर करपाक शकना। 3 सिवरेज प्लांट फोंडेचे येवपाचे आशिल्ले ते आतां बंद करून कोवळेच्या प्लांटार धाडटा। हांगासरल्यान कळटा की सिवरेज कॉर्पोरेशन हें फूल मॅनेज करपाक सामकें अपयशी थारलां आनी हेजो त्रास आमकां फोंडेकारांक सदांच भोगचो पडटलो। एजिटेशन आमचे आतां जे आमदार आसा बाब रवी नायक, ते जेन्ना विरोधक आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी एसेंब्लीन हो इशू खुबदां काडला। एसेंब्लीन सिवरेजाचो इशू तांच्यांनी खुबदां काडला। आतां ते रुलिंगान आसा। हांव मागता की तांच्यांनी हाजेर लक्ष घालचें आनी हे काम जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून आमकां लोकांक हो रस्तो सारको करून दिवचो। सुरू जाल्लें 16 आनी 22 6 वर्सां जालीं विलेज फोंड्यान, पूण आजून जायना। म्हणून ताणें सारकी स्टडी करूंक नाशिल्ली। ती सारकी स्टडी करची आनी सारको रिप्लाय दिवचो, उत्तर दिवचें, बाबा केन्ना करता सारकें करता। लोकांक खूब त्रास जाले। खंय कोर्टा कडल्यान जे आसा आमचे तळावळे दुर्बाट रस्ते लोकांक सामको तो रस्त्याक सामको त्रास जाल्या। खटपाबान त्रास जाल्या। वयतय सिवरेजीची सारकी ना, ते सारकी पळोवपाची गरज आसा। ते चीफ इंजिनियर आसा सिवरेजी ते पळोवचें हें सगळें आनी सिवरेज मिनिस्टर कोण आसा तेणेंय पळोवचें, सिवरेज कॉर्पोरेशन कोण आसा तेणेंय पळोवचें आनी लोकांक मातशें तें आसा पळय ते वेवस्थीत रस्ते करून दिवचे। सो अजुनूय तेंचे ते खणपाक आतां फ्रेश स्टार्ट केलें तेंच्यांनी कोर्टा कडेन मातशें मुखार। पावसा पयलीं हें जातलें काय म्हणटा काम? तेंची सर्वे करता आसतना ती सर्वे करता आसतना पयलीं तेणी जमनी टेस्टींग करपाची। खंय रॉक आसा, फातर खंय आसा, तळाव खंय आसा तें पळोवपाचें। तें तेणी करनासतना सामकें एक लेवलाचेर गेलां। फोंड्याक वयत पाशाण आसा। आतां पळय तें पाशाण आसा हांगा नागांव सगळें पाशाण पडटा। मदें नागजरी तशें पडना पाशाण अशें म्हणजे मदीं मदीं लाग पाशाण लागता आनी ताका लागून येत आसता। पूण तेणी सर्वे जी करून सॉयल टेस्टींग करपाचें म्हाका दिसना तें सारकें जाल्लें म्हणून आनी एस्टिमेट केला आनी कोट्यांनी रुपयाचे खर्च करून आनी ही लोकांक सिवरेज केन्ना मेळटली खबर ना। आयज 6 वर्सां जालीं। सो कोण जबाबदार म्हणटा तुमी हेका? बेगीन सिवरेज पळोवपाचें। सिवरेज पयलीं करता आसतना सिवरेजी लागतली, सिवरेज पळोवपाचें। कोण जबाबदार म्हणटा तुमी हेका? हे सगळें हें म्हणटा तुमी सारकें काम जावना म्हणटा पळय, कोण जबाबदार काय म्हणटा? आतां पळय आतां जबाबदार कोणाक म्हणून धरतले? सिवरेज कॉर्पोरेशन जें आसा तेणी हें पळोवपाचें सिवरेज आनी सिवरेज कोणा मिनिस्टर तेणें पळोवपाचें।